नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। केरी भूतकाम पठाराचेर मेडिटेबाक एसीझेडाक दिल्ली जमीन सरकारान घेतली परत। थंय ग्रीन प्रकल्पाचो सरकाराचो प्लान, मंत्रिमंडळाचो वेट दुरुस्ती बावटो। आमठाणे धरणाच्यो गेटी निमाणे उक्त्यो। बार्देसांत 4 दिसां उपरांत उदकाचो सप्लाय सुरू। मुख्यमंत्री म्हणटा 5 दीस गेटी उक्त्यो कित्याक जावना ताची चवकशी। दोन 2023 वागाचो ड्रग्सां सयत धरिल्ले युकेच्या नागरिकाची झडती घेतना क्रायम ब्रांचीचो गॅझेटेड ऑफिसर ना, कायद्या प्रमाण जाय म्हापशा कोर्टाचें म्हत्वाचें निरीक्षण। हरमल खुना उपरांत पर्यटन खात्याची शेकाचेर कारवाय। लायसन रद्द, ब्लॅकलिस्ट, 25 लाख फायन, EMD रद्द, 7 दिसां भितर मोडपाचो खात्याची ऑर्द। मंत्री म्हणटा खपोवन घेवचे ना। कालींच्या फोमेंतो मायनिंग ब्लॉकाच्या जनसुनावणेक लोकांचो मायनिंगाक तेंको। मदीं आडखळी आनी नाका, मायनिंग एकदाचें सुरू करात लोक मागता। कर्नाटकांतल्या रामांगली वाठारांत पार्क केल्ल्या मोटारींत सापडली 1 कोटी मायज कॅश। मोटारीचेर फेक नंबर प्लेट। माजाळे जंगलांत 55,000 गोंयचो सोरो। केरी भूतकाम पठाराचेर मेडिटेब एसीझेडाक दिल्ली जमीन सरकारान परत आपल्या ताब्यांत घेतली। ते सुवातेर ग्रीन प्रकल्प येतलो। राज्य मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयला। गोवा वेट दुरुस्ती विधेयकाक मंत्रिमंडळाचो बावटो। आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर मुख्यमंत्री शिक्षा सहाय्य स्कीम चालू अर्थीक वर्सा सावन चाली। Okay, proposal for the amendment of the Goa provision of the Water Supply Act 2003. It is an Act 28 of the 2003. The powers जो हा पयली हांकां powers दिल्ले आसा। मुख्यमंत्री शिक्षा सहाय्य योजना ट्रायबल यांच्या खातीर आमी नवीन योजना फाटल्या बजेटात हे केल्ली, तिजे इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी सुरवात केली। ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्नमेंट लँड 4000 स्क्वेअर मीटरचो लँड फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस फॉर द PHC एट मार्मा गोवा। गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 डेटेड 15 फॉर अमेंडमेंट बिल हे करपा खातीर आसा। सिप्लाक दी केरी पठाराचेर लँड दिल्ली, तांच्या कडले डील कॅन्सल करून ती SEZच्या अंडर बाकीच्या सगळ्यांनी क्लियर केल्ले। आपले हो एकटोच उरिल्लो, ताजी लँड आमी परत आसा तशी तेजी सेटलमेंट करून ती गव्हर्नमेंटा कडेन घेतली। गव्हर्नमेंट विल कम विथ द गुड प्रोजेक्ट, ग्रीन इनिशिएटिव्ह प्रोजेक्ट देर। बिला 2 काय 3 बिला आहा सध्या, ते पळय तरी शॉर्ट असेंब्ली आहा, त्यामुळे एक वेळ फुडल्या एका इंट्रोड्यूस करतो। मजगती मेडिटेब स्पेशलिस्ट लिमिटेडाक दिल्ली जागा सरकारान परत घेतली। सरकार तांकां 33 कोटी रुपया परत दितले। थिवे आशिल्ली वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीची 2 लाख चौखण मेत्र जमीन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हूण मंत्रिमंडळान घोषित केला। दृष्टीक 76 कोटीचे टेंडर परत मेळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आमठाणे धरणाच्यो गेटी निमाणे उक्त्यो जाल्यो। बार्देसाचो उदका पुरवणेचो इश्यू सुट्टलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। आमठाणेच्यो गेटी उक्त्यो जावंक 5 दीस कित्याक कळाव जालो तें कळूंक खंय ड्युटेर आशिल्ले WRD इंजिनियरांची चवकशी जातली। कारवायेची शिटकावणी। बार्देसांत सांजे सावन उदका पुरवण एकदांची सुरू जाली। तिळारी कालवो फुटिल्ल्यान बार्देसांत उदका पुरवणेचेर परिणाम। आमठाणे धरणाचे गेटी उक्त्योच जाल्ल्यो ना, ताका लागून आनीक 4 दीस उदका पुरवणेचेर परिणाम। बुधवारा सकाळी गेटी उक्त्यो केल्यात। 4 बजे सीलिंग नीचे बांध के 5 बजे सुबह में ओपन हुआ गेट। फुल नाइट काम कर दिया उन लोगों। फुल नाइट, संडे से फुल नाइट चल रहा था, डे नाइट। अभी पानी शुरू हो गया है ना? जी, अभी चालू हुआ। और ये उधर पंप बिठाया हुआ? पंप वगैरह ये जब तक चालू था संडे से सर, ये जब तक वो गेट नहीं ओपन हुआ था। मुख्यमंत्री म्हणटा गेटी उक्त्यो जावपाक कळाव कित्याक जालो त्या विशीं WRD इंजिनियरांची चवकशी जातली। इंजिनियराचेर एक्शनीची शिटकावणी। पुराय बार्देसांत फाटले 7 दीस
उदकाची शॉर्टेज जाल्ली हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता, कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही ते आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडलें आनी उदक हांगासर येना जालें. ताजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाण्या धरणांतल्यान केल्ली, पण आमठाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उगडूंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरवस्था जाली. एक्चुअली आमी पॅरलल, बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमठाण्याची गेट ओपन जावंक ना, तेजी आमी इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावंक ना ती, आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार, म्हणजे 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत हांव ती फक्त जायसर रावल्लो, कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जे आहा पळय न्ही घेतले. आमठाण्या धरणाच्या उदक आसनोडच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक पावले. थंय सावन लोकांक उदका पुरवण सुरू केला. आयज सकाळी 5:30 तेंच्यांनी आमकां रिक्वायर्ड फ्लो धाडला आनी आमचें आतां फूल पंपींग ऑपरेशन चालू जाला एज पर नॉर्मलायज जातलें. जे कंटिन्यू सप्लाय आमठाणेच्यान आमकां आयली जाल्यार नॉर्मल ऑपरेशन चालू जाता. आतां सद्या चालू जाला पूण कंटिन्यू फ्लो येवंक जाय आमठाणेच्यान. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. 5 डिसेंबर 2023 15 लाखांचे ड्रग्सा सयत धरिल्ले युकेच्या नागरिकाक जामीन दितना म्हापशें सेशन्स कोर्टाचें म्हत्वाचें निरीक्षण. रेडींत ताची झडती घेतना क्रायम ब्रांचीचो गॅझेटेड ऑफिसर वा मॅजिस्ट्रेट हाजीर नाशिल्लो म्हणून निरीक्षण. NDPS कायद्याच्या कलम 50 प्रमाण सर्च्या वेळार गॅझेटेड ऑफिसर थंय आसूंकूच जाय. MAPSA Additional Sessions Court has granted conditional bail to the accused John Parkinson, an UK national who was arrested by the crime branch in a raid at Wagator on 5th December 2023 for being in alleged illegal possession of various drugs worth 15 lakh rupees. Court, while granting bail to the accused, has observed that the accused was not searched before a gazetted officer or a magistrate in accordance with the section 50 of the NDPS Act. The impact of the procedural lapse by the crime branch is not limited only till the bail, but it will also impact the trial in this case, because the MAPSA court has further observed that the seized drugs would not be admissible as evidence and cannot be relied upon in the trial by the prosecution as held by the Supreme Court by a judgment dated 6th October 2023, which mandates that a suspect under NDPS Act must be searched in presence of a gazetted officer or a magistrate. Mukesh Kumar for Prudent. हरमला खुनाच्या प्रकरणा उपरांत पर्यटन खात्याची शेकांचेर कारवाय. मानुएल फर्नांडिसाच्या नांवार आशिल्लो शेक 7 दिसां भितर मोडपाचो. शेकाचें लायसनूय रद्द केलां. 25 लाखांची फायन आपल्या नांवार घेवन दुसऱ्याक चलोवंक दिलो म्हणून खात्याची कारवाय. मंत्री रोहन म्हणटा असलें चलचें ना, सगळ्या शेकांचो सर्वे जातलो. शेकवाल्यांच्या संघटनेचोय एक्शनीक खंय तेंको. गोंयचे धंदे गोंयकारा कडेन उरचे हो आमी पयलींच्यान आसा. ऑपोजिशनान एक वेळा ट्राय केलें म्हणपाक की आमी भायल्यांक दिता काय म्हणून, whether it was water sports, shack businesses, and we have been very clear along with our chief minister की हे धंदे भायर कशेच वचपाक शकना. जी पॉलिसी तांकां जाय आशिल्ली ती शेक असोसिएशन हांच्या बरोबर बसून तांच्या वांगडा बसून तांकां जाय तशी करून दिली. एक्ट पास करून दिलो टू सपोर्ट देम सो दॅट तांकां लिगल हेसल्स नाका आनी तांकां धंदो बरो चलोवनी आमचे गोंयकार बरे पोटाक जोडूनी एकूच हातून की तांणी चलोवंक जाय म्हणटा. इट इज व्हेरी सरप्रायझींग की सबलेट जे जाता ते डॉक्युमेंटेशन काय नासता आनी अनलेस वी एक्चुअली गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दीस वी आर नॉट एबल टू एक्ट. आता युजिंग टेक्नॉलॉजी वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल अँड एन्श्योर दॅट एवरी शेक इज मॉनिटर्ड चेक्ड. जे सबलेट जाले ते ह्याच एन्फोर्समेंटा प्रमाणे क्लियर डिरेक्टराक आमी सांगला की एक्शन स्टार्ट कर. लास्ट टायम हो मर्डर जावचे पयलीं लास्ट टायम आनी एक इन्सिडंट जालो. एक मनशाचो जालो इन्सिडंट तसोच एक हाजो जालो आमच्या एक शेक जळपाचो. तातूंतय कोण तरी एक वर्मा भायर सरला. सो आय हॅव टोल्ड आवर डिपार्टमेंट टू स्टार्ट एन्फोर्समेंट अँड रेग्युलेट शेक वॉटर स्पोर्ट्स कितें आसा ते. आता तांची जबाबदारी आसा की तांणी ते करून आपल्याक करून घेवचे आनी गोंयकारांनी हे धंदे सांबाळपाचे. सो इमिजिएटली आय थिंक डायरेक्टर हेज गिवन अ व्हेरी गुड ऑर्डर. ताका फायनूय 25 लाखाची घाल्या, ताजे लायसन्सूय कॅन्सल केला, शेक सस्पेंड केला. एट द सेम टायम इमिजिएटली ताका त्या पूर्ण लिस्टांतल्यान फुडें ब्लॅक लिस्ट केला की यू वील नेवर बी अ पार्ट टू एनी ऑफ दीज लॉट्स.
द सेम रूल इज गोइंग टू बी एप्लाइंग टू एवरीबडी. जो गोंयकार आसा ताणें स्वता चलोवचो, सबलेट जाल्यार जावचो न्हय आनी भायर सरचो दुसऱ्याक चान्स मेळूनी. वेटिंग लिस्टार खूब जाण आसा, खूब जाण रावले आपल्या पोटपाण्याक पळोवपाक. हरमला खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रेच्या पियान शेकवाल्यांची बसका घेतली. आपल्या स्टाफ आनी कामगारांक कायदे समजून सांगचे म्हणून शेकवाल्यांक सांगलां. रातीं 11 आदी खंय शेक बंद करपाचे. शेकवाले खंय कायदो पाळूंक तयार, असल्यो गजाली जावंक दिवचे ना म्हूण उलोवन दाखयतात. लोकल भुरगो मेलो जस्ट फॉर अ रिजन तो बिचार चलतालो ते स्पेस ते बरें लागलें. सो आतां आमी आमकां अलर्ट केल्या लोकांक आनी ते शेक उनोवता मातशें तुमच्या स्टाफाक सांगात लोकांक मारपाचें ना, झगडी करपाची ना. ट्युरिस्ट येता म्हूण बिजनस चलता लोकांक शेकां चलता. इतलें पळय वायलेशन जालां. हे बॅडो फुडें घालता, चेअर्स फुडें घालता. सो आतां तांकां इंस्ट्रक्शन्स क्लियरली सांगला तुमचे 15 मिटर जाता तितलेच तुमी घाल्या आनी लेट नायट शेकां ओपन जावचें ना. 11 o'clock शेक शूड बी शट. आमी तांकां सांगलां 11 म्युजीक सगळ्यांचीच रेस्टॉरंटां सगळ्यांचीच बंद जाय. एकट्याचं चालू कोणाचे व्हडले व्हडले प्रेशर असतात तेंची चालू नाका जाल्यार व्हिडिओ काडून आमी तुमकां धाडटा म्हणून. बरोबर. बेडी 15 मिटर तेचे फुडें ना आनी म्युजीक दादा तुका आमकां अलावड ना. इतलेंच आमी सायबाची मान्य करता आनी हेंच आमी फुडें चलयतले वाय म्हणून इतलेंच आमकां उपकार करा तुमी. कित्याक ह्या फुडें आनी अशें जावचें ना आमचें. कित्याक आमी आमचे भितर रावता 15 मिटर भितर. भाईचारे से रहो, सब मिलकर रहो और इसीलिए मरकाज हम भी यही चाहते हैं कि किसी के साथ हम झगड़ा ना करें. किसी के साथ चाहे हो टूरिस्ट हो बाहर का, चाहे हो गोवा हो, हम सब मिलकर रहेंगे और सबका हम इज्जत भी करेंगे. आमी आतां लास्ट टायम आपयलो ते इन्सिडेंट जाला पळय आतां रामबोन त्या कारणाक लागून अशें परत इन्फॉर्म करपाक आनी सगळ्यांक नोटिफाय करपाक आपयला की अशें इन्सिडेंट परत जावंक जायना. आनी कितेंय प्रॉब्लम आसा जाल्यार पुलिसाक कॉन्टेक्ट करप आनी सगळे हॉटेल ऑनर्सान बेगीन बंद करून सांगला रातचे लेट ओपन करप ना. प्रुडंटा खातीर मांद्रेस सावन मकबूल मार्गिमणी. कालेंच्या फोमेंतो मायनिंग ब्लॉकाचे जनसुनावणेक लोकांचो मायनिंगाक तेंको. मायनिंग परत सुरू जाल्यार लोकांक काम धंदो मेळटलो म्हणून थळाव्यांनी मतां उक्तायल्यांत. उपजिल्लोधिकारी मिलिंद वेळीप सांगता कंपनीन हे आदीं खंय CSR फंडांतल्यान गांवच्या लोकांक आदार केला. आतांय करचो म्हणून थळावे मागतात. डिसिजन मेळ्ळें लोकांनी खुबशे मोर देन 70 जे ग्रामस आसा लोकांनी जे आसा आपले मायनिंगे प्रती विचार मांडले. चडशे जाणांक जाय की सस्टेनेबल मायनिंग ही चालू जाल्ली आनी खुबशे जाणांची जी आसा लायव्हलीहूड हाजेर डिपेंड आसा. सो सगळ्यांनी आपले विचार मांडले. त्या पद्दतीन आमी मिनिस्ट्री ड्रॉ करून जे आसा ते आमी योग्य त्या डिपार्टमेंटाक आमी फॉरवर्ड करता. ह्या मोमेंटो मायनिंग आमचे क्रॉस करून आमी आमचे पोट भरलेले आसा. पूण आतां जेन्ना मायनिंग सुरवात करतले आमकां सगळे मायनिंग सुरवात केली तर बेगीन जाल्ली जाय. पूण अशी न्हू की आयज सुरवात जाली आनी फाल्यां बंद पडली. आनी अशेंय जाता की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या झगड्या मदीं मदीं ट्रान्सपोर्टूय बंद करतात. कोण कंप्लेन घालतात, कोण कोर्टान वयतात बाबा हो मायनिंग इलिगल आसा हें आसा की हें अश्यो करपाक जायना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्लीचो अंदूचो भारत रंग महोत्सव 29 जानेर ते 1 फेब्रुवारी गोंयांत जाता.
कला अकादमीत महोत्सवाची 4 नाटकां जातली. गिरीश कर्नाडाच्या अजरामर नागमंडल नाटकान महोत्सव सुरू जालो. रुद्रेश्वर पणजीच्या पालशेतची विहीर नाट्य विद्यालय रेपर्टरी, नवी दिल्लीचे मायरी मैं कासे कहूं आणि बाबूजी की संगीत का असे 4 प्रयोग जातले. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को पहली बार ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि हम कुछ नाटकों के द्वारा, फिलहाल 4 नाटकों के द्वारा एक उत्सव, एक फेस्टिवल यहाँ कर रहे हैं. लेकिन हम इस उम्मीद से कर रहे हैं कि ये एक शुभ आरंभ है और ये जो अगले 4 दिन के कार्यक्रम होंगे, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और आपके इस बहुत ही सुंदर प्रांत गोवा स्टेट के बीच में कोऑपरेशन की, आदान प्रदान की एक अखंड कड़ी बनेगी. तो सर, आपका जो विशाल हृदय है इसने एनएसडी को संभाल लिया है. गोवा में हम आए हैं और हम निवेदन ये भी करेंगे कि गोवा में अगर अभी तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो रंगमंडल है जो 60 साल अभी मना रहा है, तो 4 एक्टर्स के साथ ये रंगमंडल कभी शुरू हुआ था. इब्राहिम अलकाजी ने शुरू किया था. 4 एक्टर को लेके जो रंगमंडल शुरू हुआ था, इट इज नो लेस देन द नेशनल थिएटर ऑफ लंदन राइट नाउ. उसका 60 साल हम मना रहे हैं. साथ ही साथ रंग परंपरा को और रंग कर्म को आगे लेने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आतुर है कि हम रीजनल क्षेत्र में जाकर वहां भी रेपेटरीज करें. अगर आपकी सहायता, आपका उत्साह, प्रोत्साहन सब मिलेगा तो ये भी जरूर होगा. तो हम आपके साथ मिलके इसे बहुत आगे लेके चले जाएंगे. मैं सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं स्वागत करता हूँ, आपका हमेशा के लिए स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूँ. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से यहाँ पे अकादमी आप शुरू करना चाहते हैं तो गोवा सरकार का पूरा सहयोग रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी साकरी, आई एम रेडी टू टाई अप विथ यू सो दैट यू कैन स्टार्ट विद द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देयर सो दैट मेनी पीपल कैन ज्वाइन. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत रंग महोत्सव में आप बाकी सभी लैंग्वेजेस के नाटक लेते हैं. आप भारत, नेपाल, श्रीलंका इस तरह के लोगों के नाटक लेके जाते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोंकणी लैंग्वेज इज ऑल्सो नाउ इन द 8th शेड्यूल, सो दैट कोंकणी नाटक भी इस भारत रंग महोत्सव में होना चाहिए. और वो भी देख रहे उतने ही दर्जेदार कलाकार हमारे कोंकणी लैंग्वेज में भी नाटक करते हैं. इवन दो हो सके तो थिएटर जो है, दैट इज ऑल्सो अगेन द थिएटर आर्ट, दैट इज ऑल्सो पीपल एंजॉय. थिएटर भी इसमें आया तो मुझे लगता है इसको एक अलग तरीके से आप हमें गोवा की पहचान बन जाएगी. कर्नाटकात अंकोला तालुक्यातल्या रामांगली वाठारांत पार्क केल्ल्या मोटारींत सुमार 1,15 लाखांची कॅश. कर्नाटकाच्या पासिंग मोटारीचेर फेक नंबर प्लेट. कर्नाटक पोलिसांनी कॅश आनी मोटार जप्त केली. चौकशी सुरू जाल्या. मजगती माजाळे जंगलात 55,000ांचो गोंयचो सोरो सापडला. अनवळख्याचेर FIR. अंकोला तालुक्यातल्या रामनगुळी हांगासरल्या जंगलात एका अज्ञात स्थळाचेर बेवारीस पद्धतीन एक स्क्रिटा कंपनीची कार पार्क केल्ली असल्याची माहिती अंकोला पोलिसांका स्थानिक लोकांनी दिली. त्यानुसार अंकोला पोलिसांनी काल संध्याकाळी घटनास्थळाचेर वचून त्या कारेची पाहणी केली असता त्या कारेची डिक्की तसेच बोनेट आसा ते ओपन आशिल्ले, तसेच सीट आसले ते सीट फाटिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ले, तसेच दरवाजे आसात ते दरवाज्यांची काचाही तुटलेल्या अवस्थेत ही कार आशिल्ली. ज्या वेळाचेर ह्या कारेची पोलिसांनी पाहणी केली असता त्या कारेच्या आत एक लोखंडी बॉक्स मेळिल्लो आणि त्या लोखंडी बॉक्सात तब्बल 1,15,00,000 रुपये आशिल्ले. ही कॅश आसा ती पोलिसांनी जप्त केली आसा. तसेच ही कार आसा ती कारही पोलिसांनी जप्त केली आसा. मजगती कारवारच्या माजाळी जंगलात खंय 55,000ाचो गोंय बनावटी सोरो सापडलो. अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद. कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या कारवारच्या माजाळी हांगासरल्या जंगलात गोंयसून हाडलेली एकूण 120 लिटर बियर आसा ती बियर अबकारी विभागान जप्त केल्ली आसात. कर्नाटकच्या रेटीनुसार एकूण 52,000
200 रुपये किमतीची ही बियर गोंयसून कर्नाटकाक हाडून ती विकपा खातीर ती माजाळी हांगासरल्या ज्या सिमेंट फॅक्टरी आसा त्या फॅक्टरीच्या सायडीक आशिल्ल्या जंगलात ती पोत्यात भरून साठवून ठेवली. फाटल्यान ह्या प्रकरणा फाटल्यान कोण आसा तेजो तपास सध्या आबकारी विभाग घेत आसात. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे. शिवोल्या 68 वर्सांच्या बेर्नादेत फर्नांडीसाक डिजिटल अरेस्टा वरवीं 1 कोटी रुपयांची तोपी घालपाचे केशींत सायबर क्रायम सेलान आनीक एकल्याक उखल्लो. अटक केलो तो उत्तर प्रदेशांतल्या देवरियाचो राहुल मिश्रा. क्रायम ब्रांचीन हे आदीं हे केशींत 4 जाणांक धरल्यात. कोडिंग आनी रोबोटिक्सांत देशांत 100 भुरगे सिलेक्ट जातात जाल्यार तातूंतले 22 गोंयचे आसतात. म्हूण कोडिंग रोबोटिक्सांत गोंय लिडींग. मुख्यमंत्री उलयला. पिकनिको दर्यादेगांनी न्ही सायन्स इन्स्टिट्यूटांनी खंय व्हरूंक जाय. फक्त गोंयांतच खंय यंग सायंटिस्ट पुरस्कार दितात. सायन्स फिल्म फेस्टिवलाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो. Goyat at present, it is not only the science students, means it is not only engineering and medical science ह्यो दोनूच फॅकल्टी न्ही, तर गोंयांत आशिल्ली IIT आसतली, गोंयांत आशिल्ली NIT आसतली, गोंयांत आशिल्ले नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स आसतले, गोंयांत आशिल्लो नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, गोंयांत आशिल्ले आयुष इन्स्टिट्यूट, गोंयांत आशिल्ले पोलार इन्स्टिट्यूट, हे सगळ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी ह्या सारकिल्ली सगळी इन्स्टिट्यूट ही जी आसा ही सायंटिफीक नॉलेज गोंयांतली कितलेशीच वाडयता. म्हणून मोस्ट ऑफ द टायम सगळ्या टिचर्सांनी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांनी विजीट करपाची गरज आसा. म्हणून तर हांव म्हणटा की पिकनीक बिचार न्ही, पिकनीक ह्या इन्स्टिट्यूशनांनी जावनी. हांव बरेचशे फावटी आजुनूय सांगता, म्हणजे आमचे कडल्यान वेगवेगळे प्रयोग सातत्यान आमी करता. म्हणजे स्टेम लॅब जो आमी इंट्रोड्यूस केलो, कोडिंग आनी रोबोटीक जे आमी इंट्रोड्यूस केले फ्रॉम द 6th स्टँडर्ड आनी ऑनवर्ड्स, आज पळयता की कितलेशेच भुरगे कोडिंग आनी रोबोटिकात तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे भुरगे दे हॅव टॉप 10 कंट्री म्हटल्यार जाता. 100 भुरगे देशांतले जर सिलेक्ट जाता आनी भितरले 22 भुरगे गोंयचे जर आसात, इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवन्स. 22 स्टुडंट्स इज आवर्स इन कंट्री. ह्या कंट्रींतले 22 भुरगे आमचे आसा, हे आमच्या खातीर व्हड गजाल आसा. इवन दो इन अवर डिपार्टमेंट्स आमी पळयता की सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट्स जे आमचे एट प्रेझेंट, which is a waste management plant which is at Saligaon, waste management plant at Kakoda, medical for the medical waste management plant at our Kundai. हे जे न्यू टेक्नॉलॉजींतल्यान करता, इट इज नॉट इन अदर स्टेट्स. एक्चुअली वेस्ट टू वेल्थ वी आर डुईंग इन अवर स्टेट. डॉक्टर शरद काळे इज एडवायझर फॉर दॅट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. आणि इट इज प्रॅक्टिकली तांचे तर म्हणणें आहा, वी आर लिडींग फॉर द कंट्री इन वेस्ट टू वेल्थ. यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड दिवपी एकमेव स्टेट गोंय स्टेट आसा. आज पर्यंत खंयसरूच दिना. जशें सायन्स फिल्म फेस्टिवलूय गोंयान ऑर्गनायज करता, सायंटिफीक अवॉर्डूय सायन्स दिता, आनी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव म्हणजे 4 दिसाची लेक्चर सिरीजूय बी ही बी फक्त गोंयांत जाता. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.